दीस सोमार, मार्चाची 23 तारीख 2026. पहिले मसप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 13 वोळ 1 ते 9, 15 ते 17, 19 ते 30 आणि 33 ते 62. बाबिलोनांत जोआकीम नावाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाचे धुवे सुजाना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देवभिरांतेन चलताली. तिचो बापय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां आसली आनी तांणी आपले धुवेक मोइशेच्या धर्मशास्त्रांत शिकवण दिवन वाडयल्ली. जोआकीम भोव ग्रेस्त आसलो. ताच्या घरा लागीं एक मळो आसलो जो देव तांगेर येवन वचून आसले, कित्याक लोक हेर सगळ्या प्रासट ताका मनान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या 2 मालगाड्यांक मुन्सबीदार नेमले. असल्या मनशा विशीं सर्वेस्परान म्हळें, नश्टेपण बाबिलोनांत भायर सरले. मुन्सुबेदार आसले त्या मालगाड्या उदेशी, आपूण लोकांचे फुडारी म्हणून दाखयताले मनशां उदेशी. हे मनीस जोआकीमाच्या घरा सदां आसतले आनी कसलोय दावो आसली सगळीं तांचे मुखार येतली. दोनपरांच्या वेळार सगळो लोक भायर सरून गेल्ले उपरांत सुजान्ना आपल्या पतीच्या मळ्यांत भोवंक घेतली. ती दिसपट्टी येवन भोंवडी मारतना ते 2 मालगाडे तिका पळयताले आनी ते तिका आशेवंक लागले. तांणी आपले कोशेड काडून कुशीन दवरले. सर्गाक दिश्ट लायन जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. एक दीस ते एक बरो सुयोग मेळटलो म्हणून रावल्ले आसता सुजान्ना सदांचे भशेन फकत 2 साकरणींक आपले सोवें घेवन आयली आनी तो गरमेचो दीस देखून मळ्यांत नांव तिणें कुशी व्हेली. तिचे दोळो घालून लिपोन रावल्ले त्या 2 मालगाड्या भायर दुसरो कोणूच थंय नातलो. तिणें साकरणीक म्हळें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी पोरमोळ घेवन येया आनी हांव नाता म्हणसर मळाचे दारवटे बंद करून दवरा. साकरणी भायर वेतस ते 2 मालगाडे उठले आनी तिचेशी धांवले. ताणें म्हळें, पळय, मळ्याचे दारवटे बंद आसात आनी कोणूच आमकां पळयना. आमी तुजे आशेन लासतांव. देखून आमची खुशी कर आनी आमकां तुजे लागीं संभोग करूंक दी. तूं कबूल जायना जाशी जाल्यार तुजे सोवें एक तरणाटो आसलो आनी त्याच खातीर तुवें तुजे साकरणीक भायर धाडिल्लोय म्हणून आमी तुजे विरोध साक्ष दितल्यो. सुजान्ना सुस्कारूंक लागली आनी तिणें म्हळें, हांव सारकींच पासांत पडल्या. हांव अशें करीन जाल्यार म्हाका मरण फावो. करिना जायन जाल्यार तुमच्या हातांतली सुटोवंक म्हज्यान जावचें ना. तरी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक करचे प्रास गुन्यांवा वीण तुमच्याच हातांत पडचे म्हाका अदीक बरें. उपरांत सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारली. ते 2 मालगाडे तिचे विरोध बोब मारूंक लागले. तांचे मदलो एकलो मळ्याच्या दारवटो उक्तो करूंक धांवलो. मळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालें तें पळोवंक बगलेच्या दारांतल्यान धांवून आयलो. मालगाड्यांनी आपली काणी सांगतस साकरांक व्हडलच बगली, कित्याक सुजान्ना विशीं आसलें केन्नाय कोणेय सांगूंक नातलें. दुसऱ्या दिसा लोक तिच्या पती जोआकीमाच्या घरा एकठांय जालो तेन्ना ते 2 मालगाडे सुजान्नाक मरणाची शिक्षा दिशी करूंक मांडणी करून आयले. तांणी लोकां मुखार म्हळें, हिल्कियाचे धुवे जोआकीमाचे पतीन सुजान्नाक आपोवन धाडा. तांणी तिका आपोवन हाडली आनी आपल्या आवय बापय आनी भुरग्यां आनी आपल्या सगळ्या सैऱ्या सोवें ती आयली. तिचे सोवें आशिल्लीं आनी तिका पळयल्लीं ती सगळीं रडतालीं. लोकां मदीं उबी रावून त्या 2 मालगाड्यांनी सुजान्नाच्या माथ्यार आपले हात दवरले
तिने रडत आपले दोळे सर्गाक उबारले, कित्याक तिचे काळी सर्वेस्पराचेर थीर विश्वास दवरून आसले. मलगड्यांनी म्हळें, आमी एकलेच मळ्यांत भोंवत आसतना ही स्त्री दोगां साकरणीसुवें आयली. तिने मळ्याचे दरवटे बंद केले आनी साकरणींक भायर धाडलो. तेन्ना थंय लिपोवन रावल्लो कोण एक तरणाटो तिचेशी आयलो आनी ताणें तिचे लागीं संपोग केलो. आमी मळ्याच्या एका कोनशाक आशिल्ल्या आनी थंय तावन हें नश्टेपण पळयतस आमी तांचेशी धांवल्या. ती एकामेकाचे वेंगेंत आशिल्ली ते आमी देखलें तरी त्या मनशाक धरूंक आमच्यान जालें ना, कित्याक तो आमचे प्रास बलिश्ट आसलो आनी दारवाटो उगडून तो पळोवन गेलो. पूण आमी हे स्त्रियेक धरली आनी तो तरणाटो कोण म्हणून आमी ताका विचारले. पूण ती सांगूंक कबूल जाली ना. हाका आमी साक्ष दिता. ते लोकाचे मलगडे आनी मुन्सिबीदार देखून जमात तांकां सतमानली आनी तांणी सुजान्नाचेर मरणाचें फर्माण मारलें. तेन्ना सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, सासणाच्या देवा, सगळी घूट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हणून तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूं ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी ताका जीवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आशिल्लो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. ताणें ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायेलीतांनो, सारकी तपासणी करिनासता आनी सत सारकें सोदून काडिनासता इस्रायेलाचे एका दुवेचेर मरणाची फर्माण मारूंक तुमी कितली पिशी गाय? मुन्सुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगवेगळी थंय परतून गेलो आनी हेर मलगड्यांनी दानियलाक म्हळें, ये आमचे मदें बोस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतस दानियलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकाची ख्यास्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जीवशी मारी नाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें अनिती निर्णय दिलाय. निरापराध्याक ख्यास्त लायलाय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिलाय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापोंदा ती दोगांय सांगाता आसली देखली? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापोंदा. दानियलान म्हळें, बरें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत, न्ही जुदाची. सोबायेन तुका भुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या धुवा लागीं वेवहार करतल्यात आनी तुमकां भियोवन ताणें तुमची खुशी केली. पूण जुदाचे एके धुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापोंदा ती दोगांय सांगाता आसलीं तुवें देखली? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापोंदा. दानियलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करून आनी
तुमचो दोगांयचो नाश करूंक हातांत तलवार धरून रावला. तेन्ना ते जमलेल्या सगळ्या लोकांक व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगा मालगाड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयल्ली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी ख्यास्त ते आपल्या पेलाक लावंक सोदताले तीच ख्यास्त तांणी तांकां लायली. ताणें तांकां जीवशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरपराधी जीव वांचून उरलो. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23 1-3a 3b-4 5 आनी 6. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे मातेन तूं मागताय. म्हजें कोप भरोन वमतता. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्ले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वोळ 1-11 पर्यंत. जेजू ओलिव्हे दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जमू ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतनाच धरिल्ले एके स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री. ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनाच सांपडली. तसले स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनच नियमशास्त्रांत फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचे तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागवून आपल्या बोटान धरणेर बरोवच्यार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पातक नातलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागवून धरणेर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्यांत तावन निमाणो पर्यंत थंयचे निकळ्ळे.
उबी आसले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबी रावलो. तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ती सक्कड खंय? कोणी तुका गुन्यांवकान केली? ना धन्या, म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वोस आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. काकूळ तिसो सुमी पातक्यांची जडती करिना. तो दयाळ आनी काकूळ तिसो सुमी. ताचें नांव काकुळट. मनशा नदरेंत तणकी आनी जडती हर एक दिसाची गजाल. खंयसर मनशाची तणकी आनी जडती अखेर जाता, थंयसर देवाची दया आनी काकुळट आराम जाता. रदवराचे करणेन शिरकोन पडले ते स्त्रियेक जेजू लागीं हाडिल्ल्या वेळार जेजू तिका नियमा प्रकार फातरावंक मुखार सरना. बगार तो ताका ल्हान कर्ण धरणीर बागोवन बरोवंक लागता. कोणें पातक करूंक ना ताणें ते स्त्रियेक फातरावंक फरमायता. हर एकलो थंयतोन फाटीं सरतना तो स्त्रियेक सांगता, आनीक पातक करिनाका, समाधानान फाटीं वच. ही सोम्याची दया माया. ताचे काकुळटीक अंत ना. ताची दया माया सर्व काळी बाळटा.